युकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. पावसा बरोबर वाडटलो वाऱ्याचो नेट. दक्षिण गोंयांत वन स्टॉप सेंटर सयत गोंयाक मेळटल्यो 2 मॉडेल बालवाड्यो आनी 60 नव्यो बालवाड्यो. केंद्रीय बायल आनी बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणीची घोशणा. फाटल्या 24 वरांत भारतात 8,582 कोरोना केशींची नोंद. जाल्यार गोंयांत दिसपट्ट्यो 57 केशी. वाडत्या केशी सयत वाडटा चवथ्या ल्हाराचो भंय. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या सुटकेच्या 60 वर्सांचो उगडास करपा खातीर दक्षिण गोंयांत बायलां खातीर आनीक एक वन स्टॉप सेंटर, 2 मॉडेल अंगणवाडी आनी 60 नव्यो अंगणवाडी करतल्यो अशी माहिती केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन आयतारा दिली. दोनापावला हांगा जाल्ले बायलां आनी बाल विकास मंत्रालयाचे उपक्षेत्र बसकेंत केंद्रीय मंत्री उलयताली. ह्या वेळार महाराष्ट्र, गोंय, दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण आनी दीवचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड, गोंयचे बायल आनी बालकल्याण मंत्री विश्वजीत राणे आनी बायलां आनी बाल विकासाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सरकारान सोडयल्ल्या आनी संरक्षणात्मक घरा खाला रावपाक दिल्ल्या गुन्यांवाक बळी पडपी बायलां आनी भुरग्यां कडेन अंगणवाडी कामगार, मदतगार आनी भुरग्यां कडेन स्मृती इराणीन संवाद साधलो. Goa demands that a special one-stop center be given for South Goa. Minister Rane, it is with absolute humility that I extend this privilege on behalf of Dr. Karad, who represents Ministry of Finance, and my ministry, the Ministry of Women and Child Development, and support this demand of yours for a one-stop center in South Goa, and we hereby publicly sanction this. Mr. Rane, you have also requested that every block of Goa have at least 2 model Anganwadis. And that is something that your secretary has been judiciously following up with the government of India. Both Dr. Karad and I are delighted, along with Secretary Pandey, to ensure that now every block of Goa will have 2 model Anganwadis. Rajshekhar, your secretary, at the direction of the minister, has also asked that 60 years of liberation, we need 60 new Anganwadis. Me, Dr. Karad and Secretary Pandey are more than happy to support that, the celebration of the liberation, and ensure that you shall now get 60 new Anganwadis in the state of Goa. बसके उपरांत बायलां आनी बाल विकास मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकारां कडेन संवाद साधलो. तातूंत तांणी सांगलें ह्या 3 प्रकल्पाची घोशणा जाल्ल्या खिणाक मंत्रिमंडळान पयशे मंजूर केल्यात. गोंयांतल्या अंगणवाड्याक नूतनीकरणाची आनी तातूंत कांय सुदारणा करपाची गरज आसा अशेंय विश्वजितान सांगलें. आयज स्मृती इराणीजीन आमचे सेक्रेटरी राजशेखरजी तेणी जे रिक्वेस्ट दिल्ले आनी आमी जे रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां आनी एक वन स्टॉप सेंटर जाय. सद्याचे वन स्टॉप सेंटर आमी टेम्पररी बेसिसचेर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान चलयता, ते आमकां एक पर्मनंट स्ट्रक्चर करपाक आमी ते फुडें घेतले व्हरतलेच. पूण त्याच बरोबर आमकां सावथ गोवा आमकां एडिशनल वन स्टॉप सेंटर अलोकेट केल्लें आसा, ताका स्पेशल फंड दिवन ते आमी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी तेणी आयज ताबडतोब 3 गोश्टी आयज अनावन्स करून सँक्शन केल्ले आसा. आयजच्या आयज राजशेखरजीक सांगलेलें आसा की ते हें करपाक कितें म्हणटा ते पुटअप करपाक आनी ते सँक्शन बी जातलें. त्याच बरोबर प्रपोजल बी काय डायरेक्ट शी इज ऑलरेडी अग्री. आमच्या गोंयांत तुमी पळयल्यार एक 700 सुमार अंगणवाडी रेंटेड प्रिमायसीस आहा. आमकां ते वी हॅव टू गेट रीड ऑफ दीस रेंटेड प्रिमायसीस बिकॉज देन वी कॅनॉट मॉडिफाय इट एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड देर इज ऑलवेज देर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज देर इज अ सेंट्रल कॅपिंग ऑल्सो ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Rent and other things. So basically we want to start in a small way to start building these Anganwadis in different premises which are there. So we have taken some schools which have been given by the education department, and in these places you can modify. So basically the basic infrastructure, and also we want to create state of art with all counseling facilities to everything. So the students have good facilities, the children have good facilities. Then she also appreciated the digitization effort done by the state government in 108 Anganwadis which we are taking forward to different parts of Goa. We have taken it on a pilot basis. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. फाटली 5 वर्सां जाली आल्ले राया वाठारांत शेतां रोवपाक गेल्यार सिवरेचें उदक शेतांचो इबाड करता. शेतांनी सिवरेचें उदक भरता जाका लागून पिकांची नासाडी जाताच, पूण शेतकाराच्या भलायकेक लेगीत धोको निर्माण जावं येता. आमी कितें रोयता तें खावपाक तरी मेळपाक जाय, देखून सरकारान हाचेर
बेगोबेग लक्ष घालून सिवरेजचे प्रश्न तडीक लावपाची मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या. फाटली 5 वर्सां जाली सिवरेजीचे म्हेळे उदक शेतांनी येता, जाका लागून भाताक वास मारता. मानाय लेगीत शेतांनी देवपाक पळयना. एके वाटेन सरकार म्हणटा शेतां रोयात, पण उत्पन्न करपाक गेल्यार सिवरेजीचे उदक शेतांनी पांय घालपाक दिना. शेतकारांनी करपाचें कितें असो प्रस्न आर्ले राया वाठारांतल्या शेतकारांनी सरकाराक केला. आयकात तांचे उतफर्के. मेन कितें चिकन आतां पळय उडयताय न्ही ते कोण राती चोपाय न्ही उडयताय वयताय थिंग कंप्लेन दिली जाल्यार राय दिली जाल्यार राय हुंय जावं पंचायतीचो हुंय दिवं आपणागे निमटाय कोणाकल्या निमटाय हांव कितें म्हणटा बाबा ते चोपा येवपा जाय न्ही. मेन कितें आमी शेतकार हे सायडी शेतां ते सायडीनी शेतां दोनी वता शेत म्हणटरी हे सोडोवपा जायना. आतां तुमी आनी हुंय आतां आमगे मुन्सिपाल्टी हुंय उडयले जाल्यार तुमी रोखडे तुमी एक्शन घेताय. हिंगा एक्शन घेवपा जाय न्ही. कोण हे सोडत जाल्यार ते सोडत जाल्यार म्हणटा MLA कोण आपणा काय लागना तेका लागना म्हणटाय. मेन कितें चोपा सगळें कितें कायद्यान आहा ते कायद्यान करूं जाय न्ही. आतां जायते वर्सां जालीं आमी हें शेत रोवपा लागले. मागीर शेत रोवपाक सांगूंक गेल्यार आमगेलें हें शेत आमकां बरे भाशेन रोयलें जाल्यार बरें तेजें उत्पन्न जायना. आमकां कितें रोयन खावपा मेळना. ती सर्वेजी उदो येता कुसलो घाणीचें संडासाचें उदो येता आनी सगलें आपलें आमगे हें शेताक तें उदो बत्ता. उदो बल म्हणटकूच कोण कामेऱ्यांक तेका बाबा कितें रोवपा भितर घालत जाल्यार तो लोक त्या शेता उदका रेबडाक वचून कामा भितर सोन्ना हितू कित्याक तें उदक कुसलो अशें सामकें शाळा मांडोल तेश करून जाता. म्हणल्यार आमी कितें करतले आमी पोटा लागून कितें येलें इलें मेट्टो गा म्हणून आमी तें शेत रोयताय. शेत रोयता म्हणटरी आमी तें मागीर आतां गेल्या त्या वर्सा लागून आमी तें शेत रोयलें आनीक आमी निवपाक गेले तें सगलें शेतूच जमनी न्हिदोलें लागोलें आनी सामकें वास जावपा लागलो. भाता वास येवपा लागलो. आमी तें मेशिनान जावं आमकां विजय मेशीन दितालो आमी तें रोखताले. तें जाल्यार आमकां इल्लें खावपा मेळनालें. तें भाता वास येतालो त्या उदकां भितर लागून. म्हणटरी आतां आमी तें कितें जालां आतां आमी आतां फेटी तरी ते सांगलें कितें केलें करूं लायलें तें काम स्टार्ट कोताय. हे थिंगसून स्टार्ट केलें एक इल्ल्या जाग्याचेर पावले म्हणटरी तें थिंगा काम स्टॉप कोताय. मुखार आनी धांवना दोनी आडी पोतान काम स्टार्ट कोताय. मदें तो केर दवरताय काम करपाचो पायपलायनीचो. म्हणटरी तें उदक तर आमकां ती लायन तर क्लियर सारकी करून गव्हर्मेंटान दिलोली जाल्यार आमी म्हणटा बरे भाशेन सिस्टमासान रोयन आमी तें शेत आमकां खावपा मेळटा. सरकार म्हणटा तुमी शेत पाड कित्याक दवरताय पाड दोन कितें मेळटा तुमी तें कितें रोय आनी तेजें उत्पन्न कोरया आनी तुमी हाय सरकार म्हणटा. पूण आमी तें उत्पन्न करून खावपाक गेल्यार आमगे सगलें तें पिड्यार जाता. संडासा उदक येता आनीक तें आमकां आडोवपा जायना. सदां आमगे शेत आड पडटा ती येताय आनी निवली म्हणटी चोवपाक येता आनी फोटो काडून वता आमगे शेतान घेवन आनी फोटो काडून वता आनी म्हणटा हांव पोस्ट दितली हें ऑफिसान गेल्यार आमकां कांय येना. सदां वर्सां तेश केलें 5 वर्सां जालें आतां आमगे शेत भाशेन आड पडटा कांयच मेळना आमकां. रेस्पेर जाता शेत रोवपाक तुमकां खबर आहा मेशीन घालपाक कितें लॉस जाता सगलें कांय मेळना. आनी मागीर ते येताय मेशीन घेवन येताय फ्री मेशीन येताय मेशीन घेवन येताय आमगे शेतान जेवण फोटो काडटाय जेवण तुमकां कितें दिता म्हूण आनी गेले जाल्यार मागीर कांय दिना. कितू वर्सां जालां हे भाशेन कोताय. आमी शेत रोयताय म्हणटरी आमी शेतां दीस रात आमी शेताक काम कोत्ताय म्हणटरी आमी तें काम कोरला तेजे आमकां कसलो फळ मेळपा जायो कितें मेळपा जायना आमकां तेजे आमकां कांय मेळना. आमी शेतां येयलें आमी काम केल्लें उदकान सारकें रातभर पांय सगळे हजवताय आनी ते सारके पांय फेरदू बी जाताय. तेका लागून ते मातशें कितें उपाव तेजो तुवें येवन करचो तें बंद करचें ती. आनी आमी इतलें मागताय आमकां कितें रोयत तें खावपा मेळो जाये कित्याक आमकां तें कांय मेळना आनी हितू देस्पेस कोताय आमी सगल्या वाटेन तेचो फायदो. गोवा 365 खातीर रायाच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रुमडांबोळ दौर्ले वाठारांत थळाव्या लोकांनी सरपंच आपल्या वॉर्डांत राजकारण खेळटा असो आरोप केला. थळावो सरपंच रस्तो ऑटोमिक्स करपाचे बाबतींत धर्माचें राजकारण खेळटा असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. जाल्यार सरपंचान हे सगळे आरोप भायर आयल्यात. रुमडामळ दवर्ले वाठारांत रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचें काम हातांत घेतलां. कांय वाठारांतले थोडे रस्ते पुराय जाल्यात जाल्यार कांय वाठारांनी हें काम आडकून उरलां. देखून थळावे फुरियोज जाल्यात आनी सरपंचाचेर फारपेट करपाक सुरवात केल्या. एका वाठारांत रस्ते पुराय करून दुसऱ्या वाठारांत ते तशेंच सांडप हाका सरपंच जबाबदार आसा आनी तो ह्या कामाचेर धर्माचें राजकारण खेळटा.
थळाव्या लोकांनी आरोप केला. ऐकात. मरे ते पॉलिटिक्स जालो अशें हे वाटी मरे 4 लायनीचे हिंदू घर आहा, ते वाटी 4 हिंदू घर आहा ते घातले, मुस्लीम 4 घर आहा ते घालना. हे कितें पॉलिटिक्स न्हू. सरपंच तूं, पंच तूं घालता, हे घाल्यार म्हणल्यार ना पासा नंतर ते कितें उलोवप तशें. तो वार्ड मेंबर आनी सरपंच तूं तशें घालता. एक 4 फादर म्हणून घालना, तो रिहान म्हणून काडलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. गटर साफ केले आनी हे केलें ना. पंचायत कितें करता, गार्डन साफ केले तो रिहान. आनी हे पंचायती मेंबर आसून आमगे वार्ड मेंबर आसून आनी सरपंच आसून कितें करपा जाय. इकडे आता 4-5 घरात मुस्लिमांच्या हेणी कितें केला ते सोडला. फक्त हिंदूची घरां पण तेच घातला. कितें घालना काय जाणा कितें हाचे पॉलिटिक्स चलता म्हणून. जाल्यार दुसरे वाटेन सरपंच विनायक वळवयकार म्हणटा आपूण खंयच्याच राजकारणात ना. आपणे सगळे काम पुराय केला. सिवरेजीच्या कामा खातीर रस्तो उरला. पावसा उपरांत हो रस्तो पुराय जातलो अशें उतर ताणें दिलां. ऐकात. घालतले की आमच्या थंय सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी यूज केला. सो त्या खातीर आमी तो स्ट्रेस सोडटा. आनी आफ्टर मनसून या इन बिटवीन मनसून इफ समज पॉसिबल आसा दामोर येवपाक शकता जाल्यार आमी तो घालून दिवया. टोटल एरिया कंप्लीट केल्या हांवें, पण फक्त एक म्हाजे हिसपान 30 ते 50 मिटर्स तो स्ट्रेस आसा तो सोडला. कारण कितें, फक्त एकूच टॅक्निकली तर पळोवपाक गेल्यार न्ही तो आमकां ऑर्डर चलोवपाक मेळना. अशें न्ही कितें मुस्लिमाचो राग घेवन थोड्या लोकांक बेश्टी अफवा फैलोवपाचें म्हटल्यार हिंदू मुस्लिमाचो भितर वाद क्रिएट करपा खातीर ती सोय आसा. आनी तो सेवरेजी कामा खातीर सेवरेज काम जालें, पण कॉन्क्रीट त्याच दिसा घातलो म्हणून जर तर 4 दीस पयलीं कॉन्क्रीट घातलो जाल्यार थंय जाता अशें. आफ्टर मनसून या इन बिटवीन इफ समज तर पावसान मदीं गॅप घेतलो आनी कॉन्ट्रॅक्टराकडे जर मॅटेरियल आसा जाल्यार तोय कंप्लीट करून उडयतले. गोवा 365 खातीर दवर्लेच्यान रमेश नायक रावत. राज्यात मुळावी बांदावळ आणि उदरगतीचे काम खूब नेटान सुरू आसा. राज्यांतलो मुद्दो मुळावी बांदावळ स्थापन करपाचो न्हय, जाल्यार मुळाव्या साधन सुविधांचो सांबाळ करून जाता तितली ताची जतनाय घेवपाचो आसा. हाचे एक उदाहरण म्हळ्यार मडगांवांतल्या कोमुनिदाद इमारतीची दयनीय जाल्ली अवतिकाय. तियात्रिस्ट डॉमनीक फेर्नांडीस आनी मडगांवचो शॅडो कावन्सील निमंत्रक सावयो कुतिनोन मडगांवच्या कोमुनिदाद इमारतीचेर वाडिल्लीं झाडां निवळ करपा खातीर क्रेन आनी कामगार हाडले आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची वाट पळयनासतना इमारतीच्या मुखामळार वाडिल्लीं झाडां कातरपाक सुरवात केली. हे बिल्डींग कोमदाद सालसेट आमचे मडगांवचे आख्खो सेंटर सालसेटीचो कोमदाद मेन ऑफिस आनी हे मेन ऑफिसाची हालत बिल्डिंगाची अशी जाल्या. आनी फुडल्यान चयल्यार सगळें ब्लॅक आउट. तेजें नांव पासून ना वयल्यान तें पडलां सगळें कोमदाद सालसेट म्हणून आसलो तें. आनी हेका व्हडा झाड जाल्लें, कितू वर्सां जालीं तें ल्हान व्हड जाल्लें तिगा सकयल पडलोलें. पूण कोणें चोवूं ना तें. कोमदादीचे मनीस सासन कुऱ्यान तें निग्लेक्ट केलें. जेन्ना हांवें तें चोयलें आनी म्हाका दिसलें हेचे भाशेन म्हज्या घरा तर जाल्लें जाल्यार म्हजें घर पाड जाता आसलें. सो हें 10 जाणांचें घर. सो हांव तर इनिशिएटीव घेयली आनी हांव एडमिनिस्ट्रेटरा फुड्यान गेलो कोमदादीच्या आनी ताका सांगलें अशें आहा हांव कातरूंक म्हाका परमिशन दी. मागीर काडलो हांव सावियो बाबा गेलो, MMC गेलो, कावन्सिलांत गेलो, CEO मेळ्ळो. CEOचे परमिशन घेवन आनी ताणें आपल्या कमराचे 4 जाण लेबर दिवन इक्रेन हाडली. ती हांवें मुजेर हाडल्या ओन पयशांनी आनी ओन पयशांनी ते हांव कातोता झाड. पूण तेंकोडे MMC वो एडमिनिस्ट्रेशन तेंको दीत जाल्यार तेंगे ते प्रोसेस लाँग पयशांचो. सो ते मेरेन पावस चड जातलो आनी बिल्डींग कडेन मोडो पड शकता. देखून हे हांवें इनिशिएटीव घेवन तें पयलीं कातोरलां. भितर कितलेशे हेरिटेज सायट्स आसा, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसा, पूण तांचो हे भाशेन निग्लेक्ट जाता पळोवन एकदम कोणाकूय दूख भोगता सांगपा म्हणल्यार. आनी तेन्ना बाब डॉमनीक ताका एक दिसलें की कोमदादी हे बिल्डिंगाक कितें तरी करपाक शकता म्हणून. ऑर इवन अदर्स. इनफॅक्ट सांगपा म्हणल्यार तेज्या पयलीं एक वीक पयलीं आमी म्युन्सिपालिटी वचोन जी झाड जाल्ली म्युन्सिपल बिल्डिंगाक ती सुद्दां आमी एमीक सांगून ती क्लियर करून गेल्ली. आनी सो हे भाशेन कितलेशे स्ट्रक्चर्स आसा ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स हेरिटेज टायप. कुमदाद बिल्डिंग म्हणनाका, ओल्ड कामरा बिल्डिंग म्हणनाका, इवन म्युन्सिपल बिल्डिंग. सो आज निग्लेक्ट जाता हें खंय तरी दुखता. आतां आमी जेन्ना हे रेनोवेशनाचे जे फॉलोअप करताले तेन्ना आमकां ईन सांगलें आहा की ऑलरेडी मेजरमेंट्स बी सगळे काडले आहा, पूण टेंडर करूना कित्याक GSR आहा तो आजून रिवायज जावना म्हणून. कित्याक GSR रिवायज जायना ते प्रमाणे टेंडर काडपाक शकना कित्याक हें जाता कॉन्ट्रॅक्टर येना म्हणून.
आनी ते फेल जातले म्हणून. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन बाबा GSR जाल्यार GSR जाता तितले बेगीन रिवायज करा सो दॅट तो टेंडर जातलो आनी हें रिपेर जातलें म्हणून. नाल्यार जेन्ना म्हळ्यार तो टेंडर जाता म्हळ्यार हें बिल्डींग पडपाक शकता. पेपरूय बी कितले फावट हायलायट करतात हें जें स्ट्रक्चर आहा तें, पूण खंय तरी गव्हर्मेंटाचें पावल जाय ते भाशेन स्पिडान पडना. आनी त्या टायमार एक पब्लीक इनिशिएटीव असो घेवन एक कन्सर्न असो घेवन आमी आज सिटिजन्स मुखार सरून एक बारीकसो हात लावपाक एक प्रयत्न केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोविडाचे 8,582 नवे दुयेंती नोंद जाल्यात. कालच्यान दुयेंतींची वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. महाराष्ट्रात चड नवे संसर्ग जाल्ल्यान 3,000च्या आंकड्या परस चड दुयेंती मेळत आसा. जाल्यार गोंयांत लेगीत दिसपट्ट्या केशींनी वाड दिसून येयल्या. आयज 57 नवे दुयेंती सांपडल्यात. भारतांतल्या दिसपट्ट्या कोविड-19 केशींचो आंकडो आयतारा 8,500 वयर गेलो. अधिकारी लोकांक भिवू नाकात अशें परत परत सांगत आयल्यात तरी डेटा वाडिल्ल्यो केशी दाखयतात. भारतांत 8,582 नव्यो कोरोना दुयेंती सांपडिल्ल्यान वट्ट दुयेंती 4 कोटी वयर जाल्या. जाल्यार सक्रीय दुयेंती वाडून 44,513 जाल्यात अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आयतारा दिल्ल्या अधिकृत आंकड्या प्रमाण दिसून आयलां. फाटल्या 24 वरांत 8,582 नवे दुयेंती. 24 वरांत 4 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 2.71%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.2%. महाराष्ट्रातली परिस्थिती अजून नियंत्रणात ना. महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिसा 543 नवे कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान संसर्गाची संख्या 7 लाखां वयर जाल्या अशें एका अधिकाऱ्यान आयतारा PTI कडेन उलयतना सांगलें. शेनवारा हे नवे दुयेंती सांपडले अशें तांणी सांगलें. जिल्ह्यात शुक्रारा 531 जाल्यार आयतारा 513 कोरोना दुयेंत सांपडले अशें अधिकृत आंकडेवारी प्रमाण. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. फिफा CIS कार्यकारी खेळ वेवस्थापन पंगडान क्लब टेनिस द गॅस्पर डायस हांगा गोंयच्या खेळा उद्देगांतल्या करियरा विशीं म्हायती सत्र घडोवन हाडलें. ह्या कार्यक्रमात सुमार 60 लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ताका स्पोर्ट प्रोफेशनल, विद्यार्थी, शिक्षक, उद्देग तज्ञ आनी वेगवेगळ्या वेवसायिकांच्या मुखेल्यांनी म्हायती दिली. आधुनीक खेळांतल्या वेवस्थापनाची सगळ्यांत व्यापक नदर विद्यार्थ्यांक दिवपा खातीर फिफान द इंटरनॅशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज हाचे वांगडा 2004 वर्सा फिफा CIS युनिव्हर्सिटी नेटवर्क स्थापन केल्लें. मुंबय भायर आशिल्ली महात्मा एज्युकेशन सोसायटी भारतांत हो खेळ वेवस्थापन कार्यावळ चलयता आनी दक्षिण आशियांतली फकत एके तरेची संस्था नव्या पिळगेच्या वेवस्थापकांक प्रशिक्षण दिवपाचेर हो कार्यक्रम लक्ष केंद्रीत करता आनी खेळांतल्या जायत्या हेर गुंतागुंतीच्या आव्हानांक तोंड दिवपाक तांकां मदत करता. Unique program that the Pillai group has brought to Goa. It's called the Pillai FIFA CIS Executive Program in Sports Management. This program is for people who are behind the scenes of a sports event. You know, we very often when we think of sports, we think of people who are playing and the athletes. And what our program is about, all the hard work that goes in behind putting an event together. So this program is for people who want to manage events, for people who want to collect sports sponsorships. For example, try and do athlete management if they want to do the legal aspects of tying up in case there is challenges to do with doping, with rules, with regulations, the legal aspects of sports law. All this part which is also important to run an event is what we are covering in our sports management program. Specialty of our program is a tie-up with FIFA. FIFA is the world's largest governing body. It has tied up with CIES, which is a collaboration with both of them, and they have this university network. And 15 countries prior to us, India, was a part of the network. We are the 16th country in that network, and now there are 2-3 more countries. The beauty of being a part of this network is that we are in the same league like other countries who are running this program. And we get the opportunity to network across these universities. We get a chance for our students get a chance, to be on the same platforms as them, get the same learnings as everybody else is learning. Yes, it's a postgraduate program. The basic eligibility is a graduation.
Yeah, so you get a certificate at the end of it. It's a diploma certificate. It is the certificate comes from FIFA CIS. And the duration of the course is how? The duration of the course is about 10 months in all. You start basically in September. Every alternate month you will be visiting our institute for 10 days. Okay. You will come to Bombay for 10 days every alternate month when you have intensive classes. And throughout the year you have in a hybrid mode, online, project work, mentoring and that. So it's about Because 10 those months. who are on the job, they can also very well participate in the taking leave and all that. Yeah, So that is right. right. What's the freshers? It is the Only you have classes in Mumbai. yeah. We have classes only. Ours is the only so It is Southeast Asia. We are the only one. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. राज्यात येता त्या कांय दिसांनी आकांताचो पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्या पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. 12 आनी 13 वेर गोंयच्या कांय भागांनी नेटाचो पावस पडपाचो अदमास आसा जाल्यार 14 वेर कांय वाठारांनी चड प्रमाणात पावस पडटलो. पावसा वांगडा 40 किलोमिटराच्या वेगान वारें व्हांवतलें. जुनाचे 12 तारखे सावन फुडल्या 5 दिसांक दक्षिण महाराष्ट्र, गोवा आनी कर्नाटका दर्यादेगे वयल्या नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. आज 12 जून के 8:30 AM को 4 स्टेशनों से हेवी रेनफॉल का रिपोर्ट यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स और 2 स्टेशनों से रेनफॉल एक्सीडिंग 11 सेंटीमीटर का यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल का भी रिपोर्ट हुआ. और उसमें ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया मारमगांव से जहाँ से 18 सेंटीमीटर यानी कि 180 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट हुआ. और पणजी से रिपोर्ट हुआ 127 यानी कि 12 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और दाबोलिम से भी रिपोर्ट हुआ 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. तो अलग स्टेशंस दूसरे अलग स्टेशंस जैसे कि पेरने से हुआ 9 सेंटीमीटर्स, मप्सा से हुआ 7 सेंटीमीटर्स और मोस्टली सारे जगह से मॉडरेट रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 2 सेंटीमीटर्स रिपोर्ट हुए. गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी आज और कल भी सिमिलर तरीके से रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं. उसको देखते हुए स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड वेरी हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट किया है नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर 12th और 13th जून के लिए. उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी में रिडक्शन आने वाला है आने वाले 48 आवर्स के बाद. और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है 14th को. और उसके बाद बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस देयर आर नो वेदर वार्निंग्स. लेकिन जो वार्निंग्स है फोरकास्ट है बेस्ड ऑन लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल के ऊपर है. और मानसून सिस्टम की इंटेंसिटी और वेकनिंग के भी ऊपर वो डिपेंडेंट है. इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स इन कमिंग दीज डेज, कमिंग 2-3 डेज. और रेनफॉल के साथ साथ शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स और आइसोलेटेड जगह पे विंड स्पीड्स गस्टिंग टू इवन 40 किलोमीटर्स पर आवर पॉसिबल है. और ऑलरेडी वेरी हेवी रेनफॉल रियलाइज्ड हुआ है और इसके कारण देयर आर सम इम्पैक्ट्स पॉसिबल. तो उसको मद्देनज़र 12th और 13th को ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग IMD ने इश्यू किया है गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए. जैसे डिस्कस किया 5 दिन में से पहले के 2 दिन ऑरेंज कलर वार्निंग है, तीसरे दिन आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल के लिए येलो कलर वार्निंग है. और जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी अगर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी रियलाइज होता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि लो लाइंग एरियाज़ में वाटर इनंडेशन हो और वहाँ के शॉप्स और घरों में पानी आने का चांस हो. तो ये सब नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है. और उसके साथ ही इंसिडेंट्स ऑफ ट्री फॉल और वीक स्ट्रक्चर्स की कोलैप्स की भी चांसेस हैं. रफ सी कंडीशन रहेगा अलोंग द कोस्टल लाइंस. इनंडेशन रहेगा सिटीज़ में और लो लाइंग एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर सकता है और म्युनिसिपल सर्विसेज सच एज वाटर इलेक्ट्रिसिटी में भी अफेक्टेड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.